देशात ग्रासलेलो दुबईच्या गावात कोंकणी संप्रदाय उडोवच्या अख्ख्या संवसारात दायजी जाल्या कोंकणीच्या नांवान दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी आमी दायजी सर्वाय दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी काणी आमची सोबाय कोंकणो मेळटाना म्हणटा हॅलो हाय एकामेका हात दीत सदां सोलूंक जाय विसरानाक दूध दिल्या तुझ्या कोंकणी माय माना लेख्या वावर केल्या कोंकणी माना दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी आमी दायजी सर्वाय दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी काणी आमची सोबाय कोंकणी तुझी माय म्हणून पाक्यात आमकां जाय जर मुलींच्या भुरग्यांकडे कोंकणीन तूं उलय परगांवांत शिंपडून गेल्ल्या दायजांक तूं वाडय संवसाराच्या शिमा पर्यंत स्मिताय उरय दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी आमी दायजी सर्वाय दायजी दुबाय दायजी दुबाय कोंकणी काणी आमची सोबाय समेस्तांक देव बरी सांज मागता कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृती जिवाळ दवरूंक आनी ती मुखल्या पिळगेक पावोवच्या उद्देशान 25 वर्सां पयले दायजी दुबाय कोंकणी बरोवपेचो एकतार UAEंतल्या दुबायांत जल्म घेवन UAEंत आपल्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर वस्ती करनासल्या नांवाडदीक साहिती संगे आपलें बाळपण आनी तरणाटपणाचें जिवीत यशस्वेन संपवन आज तुमच्या मुखार रुप्योत्सवाचें आचरण करूंक व्हडा दबाजान दायजी दुबाय कोंकणी बरोवपेचो एकतार आयतो जाला पयल्यान पयले ह्या कार्याचेर सरस्पराची विंसणार आशिर्वादा आमचेर आनी आमच्या कार्याचेर मागता आसतना साम बस्त्यांची विशेष बेसांवां ह्या कार्यावेळी आमी आमचेर मागता ह्या दायजी दुबाय रुप्योत्सव कार्याक ह्या संभ्रमाच्या वांटेन तुमी वांटेली जावंक हांगासर आमचेर अभिमानान आनी कोंकणीच्या मोगान हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक परत देव बरी सांज मागता आनी ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक व्हडा अभिमानान मानान आनी गौरवान स्वागत म्हणटा आमच्या एकतारांत आमच्या दायजी मुखेल्यांनी न्हय आसता सांद्यांनी आपलो निस्वार्थ वावर दिला आनी ते दिवनूच आसा पूण बेजाराची गजाल त्या सांद्या पैकी थोडे जाण आज आमचे मदें नात आनी तांची नांवां हांव उडास काडून जाल्यार पयल्यान पयले आयल्या वर्स जानेर म्हयन्याच्या 5 तारीखेर संवसार सांडून गेल्लो मरियान पॉल रॉड्रिगस MP रॉड्रिगस तशेंच आमचो आनी एकलो हास्य कवी सिजेस जी सिक्वेरा सिजेस ताकोडे लिनस मोरास कद्री बेन्नी टिचर ही आमची सांडे जावन आसता तांचे सांगता कोंकणी भाशेचे भंडार ग्रेस्त करून अंतरलेल्या सर्व साहित्यींचो लेखकांचो
कलाकारांचो, कवीचो आनी कोंकणी मोगीचो आमी ह्या वेळा उडास काडटा आनी तांकां श्रद्धांजली भेटयता. आनी दाई जिजूबाई आज रुपयोत्सवाच्या हुमरार रावून आपले फाटीं पळयतना दाई जिजूबाईन फाटल्या 25 वर्सांनी कोंकणी खातीर आपलो खळमीतनातलो वावर खंडीत जावन भेटयला. आनी तो आमी सविस्तर रितीन सांगूंक गेल्यार खंडीत आमकां वेळ पावचो ना. त्या खातीर आमी ह्या वावराचो एक मोठो विवर एक डॉक्युमेंटरी रुपार केला. तो आतां आमी पळोवन येवया. दाई जिजूबाई कोंकणीक सोबाय. दाई जिजूबाई फाटल्या 2.5 दांकड्यांनी कोंकणी संवसारांत कोंकणी साहित्य संस्कृतीच्या वर्तुळांनी एक बरवशाचो कूळ. कोंकणीच्या अस्तित्वा विशींच भिरांत वाडच्या दिसांनी कोंकणी केदींच मोरची ना. कोंकणी उरता, कोंकणी वाडता आनी कोंकणी बाळता म्हणलें नवें वारें वाळयल्ल्या काडी गांवांतल्या दुबाय म्हणल्या सर्गार्तावन कोंकणीच्या भुंयचेर देंवल्लें नक्तीर दाई जिजूबाई. दुबायंत पांय दवरून थोडो काळ जाल्यारी आपल्या आनी कुटुंबाच्या पोटाच्या ग्रासाची व्हड जबाबदारी आसल्यारी कोंकणीच्या मोगान कोतकोतो नासलेल्या मुकामारच्या डायन डिसोजा आनी नंदोळिकेच्या वाल्टर डिसोजाक दुबायंत तशेंच कोंकणी साहित्यांत येदोळूच हिळिल्ले हेमाचार्या, स्टॅनी पिंटो निरुडे आनी मेल्विन रॉड्रिगस भेटले. हांची भेट कोंकणींत इतिहास रचतली म्हूण तेदना ह्या 5 मानेस्तांनी चिंतूंक नातलें कोण ना. पूण चिंतिनातलें जालें. दाई जिजूबाई नांवार कोंकणींत एक असरियन्स घडलें. हाचें वारें इतलें भरान वाडलें की पयलें दुबाय, उपरांत उरिल्ल्या एमिरेतांत आनी थोड्याच काळान गल्फांतल्या सर देशांनी वाडलें. आनी अशें कोंकणींत एक क्रांतीच जाली म्हूण येत. कोंकणी कार्य, कोंकणी सोबाणां, कोंकणी कविता, कोंकणी नाटक, कोंकणी आनी कोंकणींच गल्फांतल्या कोंकण्यांची अधिकृत अस्मिताय जावंक पावली. गांवांच्या ती चड कोंकणीची कृशी गल्फांत जावन आसा म्हणून गांवांतल्या कोंकणी मातवाऱ्यांनी फुगरच्या तितली जाली. कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतीची प्रगती, कोंकणी साहित्यकारांची उदरगती, समाजांत कोंकणीची जागृती, मुकळ्या पिळगेक कोंकणी साहित्य संस्कृती तशेंच अस्मितायेची वळख करून दिवच्या तसलो दिश्टावो दवरून फाटल्या 25 वर्सांतावन कळमीतनातलो वावर दिवन आसचो कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार दाई जिजूबाई आज कोंकणीची आस्त जावन आसा. गल्फ राष्ट्रांनी कोंकणींत क्रांती हाडिल्ल्या दाई जिजूबाई हाचें सुकाण डायन डिसोजा मुकामार, हेमाचार्या, स्टॅन आगेरा मुळकी, स्टॅनी पिंटो निरुडे, रॉनी बैंदूर, रॉबर्ट फेर्नांडीस उद्यावर, दिनेश कोरेया पेर्नाल, नानू मरोल तोट्टाम हांणी सांबाळ्ळा. आनी प्रस्तुत डायन डिसोजा मुकामार रुपयोत्सवाच्या वर्साक सुकाण सांबाळून आसा. दाई जिजूबाईन कोंकणीची क्रांती इतल्या व्हड मापान केल्या की ताच्या की व्हड मापान कोंकणीची आनी कोंकणीची सेवा करतल्यांची सेवा केल्या. जावंक पुरो कोंकणी लेखकांचें पुस्तक प्रगट करून कोंकणी कवी, लेखक, गायक, संगीतकार, पदां घडणार, नाटकिस्त अशें सर कोंकणी वावऱ्याड्यांचो वावर मानून घेवन तांकां तांची कला तशेंच तालेंतां कोंकणी संवसारा हुजीर प्रदर्शन करूंक गांवांत तशेंच गल्फांत अवकाश आनी वेदी फावो केल्या. फाटल्या 26 वर्सांनी कळमीत नासतना कोविडाची 2 वर्सां सोडून हर एका वर्सा एकल्याक म्हणले बरी येदोळ पर्यंत 22 कोंकणींतल्या विस्नार लेखकांक विंचून दाईजी पुरस्कार दिवन तांकां आनी तांच्या कोंकणी सेवेक मान केला. दाईजी पुरस्कारा संगी नगदेन 500,000 रुपये दितात. आनी हो पुरस्कार कोंकणींतलो अति व्हड पुरस्कार म्हणूनय नांवाडला. कोंकणींत दुडवाच्या अडचणेन कश्टांक सांपडलेल्या जायत्या कोंकणी पत्रांक, कोंकणी साहित्यीक तशेंच कोंकणी वावऱ्याड्यांक दाई जिजूबाईन दिल्लो सहकार वर्तो. हाचे शिवाय गल्फांत कोंकणी बूक प्रदर्शन, कोंकणी कविता वाचन, कोंकणी मांडो, कोंकणी सोबाण, कोंकणी साहित्यीक शिबिरां, सार्वजनीक उलोवपा विशेंत काम आसालां, कोंकणी नाटक असलीं जायतीं कार्यां आसा करून दाखलेली आसलेली कीर्त दाई जिजूबाईची. थोडी झळक तुमचे मुखार दवरची तर फाटल्या 25 वर्सांतावन सुकान आसतना कोंकणी साहित्याक देणगी दिल्ल्या मालगड्या आनी फांकीवंत कोंकणी लेखक आनी कवींक दाई जिजूबाईन आपल्या वर्सुगेच्या संदर्भार दाई जिजूबाई पुरस्कार दिवन मान केला. 2004 इसवेंत UAEच्या इतिहासांत पयले फावटी कोंकणी नाटक स्पर्धो आसा करून 2 हप्त्यांनी 9 कोंकणी नाटक प्रदर्शन करून दाखलो रचला. आपल्या दशमानोत्सवाच्या उगडासाक 2009
ह्या वर्सा मंगळुरांत अखिल भारतीय कोंकणी नाटक स्पर्धो आसा करून 6 कोंकणी नाटक विविध पंगडांत खेळोवन दाखयल्यात. UAEंत पयले फावटी 2004 इसवेंत हांगाच्या भुरग्यांक कोंकणीची झळक दिवच्या पासून आसा केल्ल्या आज आमी कोंकणी उलोवया म्हणल्यार एका दिसाच्या कार्यांत 50 वयर भुरग्यांनी पात्र घेतलो. 2007 इसवेंत सुरवात केल्ल्या दायजी प्रकाशनाच्या मुखांत दायजी सांद्यांचे तशेंच हेर लेखकांचे 10 कोंकणी बूक प्रकाशीत केल्यात. 2008 इसवेंत मंगळुरांत कोंकणी बरयणार आनी तांच्या कुटुंबा संगी सुलतान बत्तेरींत सहमेलन आसा केल्लें. 2010 इसवेंत दायजी पुरस्कार शाश्वत जावन मुखार सुन व्हरच्याक 12 लाखांची निधी स्थापन केल्ली आनी आतां रुपये 20 लाखांच्या निधी सवें दायजी ट्रस्ट जावन ती बदलिल्या. ह्या ट्रस्टाचे मुखेलपण दायजी मंगळूर काणयोन आसा. दायजी मंगळूर दुबाय सांडून फाटीं मायगांवाक पावुल्ल्या दायजी दुबाय सांद्यांचो एकठार जावन आसा. 2016 इसवेंत अस्तित्वाक आयिल्ल्या दायजी मंगळूर घटकाचें सुकाण दिवंगत CGS ताकोडे हाणें घेतिल्लें. उपरांत विन्सी पिंटो आंजेलोर आनी आतां प्रस्तुत प्रवीण तावरो हें सुकाण सांबाळून आसा. आमचो एक बळवंत सांदो मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस कोंकणींतलो एक श्रेष्ठ कवी म्हूण नांवाडला. ताच्या प्रकृतेचो पास बुकाक केंद्र साहित्य अकादेमीन प्रशस्ती दिल्या. स्टॅन अगेरा मुल्की हाच्या नालिसाय कादंबरीक आनी तांबडी मिरसांग बुकाक, हॅन्सी पालडका हाच्या पुत्तुशेटीच्यो काणयो बुकाक, जम्मा पडील हाच्या दुकां बुकाक, अँड्रू एल डिकुन्ना हाच्या अंजुराचें पान बुकाक, किशू बारकूर हाच्या धाकट्या देवाची भुरगीं काणये बुकाक, MP रॉड्रिगसाच्या रुमडी फुलां बुकाक, CGS ताकोडे हाच्या सुळसुळे बुकाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीची प्रशस्ती लाभल्या म्हूण तुमकां कळोवंक भोव खुशी भोगता. दायजी सांदो आर्थर पिरेर ओमजूरू हाका कर्नाटक राज्य सरकारांतून प्रतिश्ठीत समाज रत्ना प्रशस्ती फावो जाल्या. पाशार जाल्ल्या वर्सांनी दुबाय भेटेर आयिल्ल्या सोडून 35च्याकी चड साहिती संगी तशेंच हेर भाशेच्या लेखकां संगी आमी भासाभास चलोवन तांचो अनुभव वांटून घेतला. कवितेक संबंदीत कामां साळां चलोवनूच आसतात. 2 घडी हांसून काडी म्हणल्यार तकले नांवाखाल 4 आवृत्तींनी चलयिल्लें हास्य कार्य भोव लोकां मोगाळ जावंक पावलां. 2013 इसवेंत किन्नीगोळींत आनी 2014 इसवेंत कोडयाळांत भुरग्यां खातीर आज आमी कोंकणी उलोवया कार्य यशस्वी रितीन सादर केल्लें. संपूर्ण कन्नडा लिपींत विन्यास केल्ली कोंकणींतली पयली वेबसायट mybas.com 2002 इसवेंत लोकार्पण जाल्या. कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडावळे खातीर तशेंच कोंकणीक आंतरराष्ट्रीय मट्टार सबोवच्या खातीर कवी मेल्विन रॉड्रिगसांतावन कविता.com वेबसायट स्थापन केल्या. 2005 इसवेच्या जून म्हयन्यांत हेमाचार्याच्या व्हड आसक्तेन कोंकणी मानची कलाकारांचो एकठार दायजी रंगमंदीर हाचें स्थापन जावन हाच्या मानताकाल जायते नाटक खेळोवन दाखयल्या आनी जायतीं कोंकणी नाटक तरबेती शिबिरां आनी दुसऱ्या भाशेच्या कलाकारां संगी संवाद कार्य चलोवन वेल्यांत. 2012 इसवेंत डायन डिसोजाच्या निर्देशनाखाल आमी नातल्या वेळार नाटक दुबायंत प्रदर्शन जालो. उपरांत गल्फाच्या इतर राष्ट्रांनी आनी गांवांत मेळोवन 8 प्रदर्शनां करून लोकां मोगाळ जालो. गल्फांतान गांवाक वचून नाटक प्रदर्शन केल्ली कीर्त दायजी रंगमंदिरांच्या सांद्यांची. फाटल्या 12 वर्सांतावन उडपी दिएसजींतले फामाद 15 उजवाड पत्राच्या सांगातां मेळोवन विविध साहित्यीक स्पर्धे आसा केल्यात. नमान बाळोक जेजू पत्रां सांगातां मेळोवन काणी काणी कांता ऑनलायन काणयां स्पर्धो, सेवक पत्रां सांगातां मेळोवन CGS स्मारक साहित्यीक स्पर्धे, दायजी टीव्हीर बिरी बिरी पावस आनी मिकमॅक स्मारक ऑनलायन म्युझिकल नायट आसा केल्या. 2019 डिसेंबरांत दायजी स्थापक सांदो हेमाचार्याच्या मुखेलपणांत किन्नीगोळींत इयान केर फाउंडेशन सर्वधर्म संगमाची सुरवात जाल्या. हाच्या भायर जायत्या कोंकणी नाटक पंगडांक, कलाकारांक, संगीतकारांक दुबायंत कार्य सादर करूंक तांची तालंतां उक्ताडाक हाडूंक अवकाश करून दिला. फाटल्या वर्सांनी तांणी कोंकणींत केल्ली श्रेश्ठ सेवा वळखून मानेस्त हेनरी डिसोजा, मानेस्त फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया आनी मानेस्त एरिक ओझेरियो हांकां जिणये साधक प्रशस्ती दिवन मान केला. अशें कोंकणी अस्मिताय उरोवंक आपलीच
विशिष्ट देणगी दिवन आसच्या दायजी दुबायक 25 वर्सांची प्रायभरच्या ह्या वक्ता आमी सर्व दायजी दुबायच्या स्थापकांक, आदल्या आनी आतांच्या संचालकांक, सांद्यांक चेपे उखलया आनी तांचे तावन कोंकणीची कृषी आनी क्रांती आनी दोडत्या मापान मुंदरसून वचों दी म्हूण आशेवया. जय कोंकणी, जय दायजी दुबाय. आमच्या या रुपयोत्सवाच्या संदर्भात आम्ही उडासा कुरोंक एक ल्हानशी उडासाची काणीक जावन एक मॅग्नेटी रुपार आमच्या दायजी दुबायचो 25 वर्साचो लोगो आमी एक तयार केला. आता ताचे उक्तावण कार्य हांगासर आमी चलोवन व्हरता आनी हे उक्तावण कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करता. दायजी स्थापक सांडे जावन आसले सर्वश्री स्टेफन मास्करेनस, मेल्विन रॉड्रिगस, वॉल्ट डिसोजा आनी डायन डिसोजा तुमी वेदेर येवचे म्हणून हांव विनंती करता. दायजी दुबाय, दायजी दुबाय, कोंकणी आमी दायजी सर्वाय. दायजी दुबाय, दायजी दुबाय, कोंकणी काणी आमची सोबाय. आता मुखले आमचे मोठे कार्य जावन आसा आमचे दायजी स्थापक सांद्यांक एक ल्हानशे गौरव अर्पण. आमी सर्वांक जाणा आसल्या प्रमाणे दायजी दुबाय एकतार घडोवंक प्रमुख कारण 5 पंच पांडव ते जावन आसात सर्वश्री स्टेफन मास्करेनस, हेमाचार्य, मेल्विन रॉड्रिगस, स्टॅनी पिंटो निरोडे, वॉल्ट डिसोजा आनी डायन डिसोजा. पूण कोंकणीतय तांकां आसलो मोग आनी दूरदृश्टी एक धैर्याद एक मेट काडूंक हांकां प्रेरण जालें आनी दायजी दुबायचे उगम जाता. जर हे 5 जाण मेळा नातले तर कोंकणी तितलो वावर जावंक आसात आनी दायजी दुबाय एकतारी आसा नातलो कोण ना. ह्या सुवाळ्यार तांकां मान पटोवचे एक ल्हान कार्य आमच्या सर सांद्यांनी तांच्या अभिप्राय दिता आसतना आमी तो ना म्हणूंक जावना आनी खंडीत जावन हे ल्हान कार्य आमी ल्हानशें म्हटल्यार हांगासर आमी चलोवन व्हरतले हांव. आनी हे कार्य चलोवन व्हरूंक हांव मुखार आपयता दायजी दुबाय संघटनाचो मालगडो सांदो. 25 वर्सां दायजी दुबायक सांगात जिल्लो जावन आसा. एक परोपकारी वर्सां 81 जाल्यार 18 वर्सां प्रायाची उमेद आनी तो जावन आसा कोणूच न्ही आमच्या आनी तुमच्या मोगाचो FFC फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया. तुमी दयाकारान मुखार येवचे आनी आमच्या स्थापक सांद्यांक तुमी सन्मान कार्य चलोवन व्हरचें म्हणून हांव उपकार मागता. दायजी दुबाय, दायजी दुबाय, कोंकणी आमी दायजी सर्वाय. दायजी दुबाय, दायजी दुबाय, कोंकणी काणी आमची सोबाय. देव बरें करूं. फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया मोगोच्यानो फाटल्या वर्सांनी आमच्या वार्षिक परबे संदर्भात आमच्या सबार दायजी सांद्यांनी दायजी प्रकाशनाद्वारे येदोळपर्यंत साहित्यांत विविध प्रकारांची 10 पुस्तकां लोकार्पण केल्यांत. आनी आयच्या दिसा आनी ह्या वेळा दायजी प्रकाशनाचो 11वो पुस्तक मोकळीक जावंक आयतो जाला आनी तो जावन आसा आमचोच दायजी सांदो स्टॅनी बेळाच्या लिखणेंतल्यान उदेल्लो मोठव्या काणयांचो संग्रह आनी ह्या बुकाचें नांव जावन आसा किमू. ह्या बुका विशीं एक मोठवी झळक आतां तुमच्या मुखार. कोंकणी वर्तुळांत प्रगतीपर आनी सामाजीक काळजेच्या चिंतपा वयर निरंतर म्हणल्या बरी साहित्य रचून आसच्या भोव थोड्या बरोवप्या पैकी स्टॅनी बेळाचें नांव पयल्या पंक्तेर आसा. उतरां भंडाराचो उपयोग करून साहित्य रचन करच्या आनी ती एक संवय करून घेतल्या साहित्यवरणी मातसो वेगळो आसतो स्टॅनी बेळा आपल्या प्रतिरोध उबारच्या, प्रतिभटन उसारच्या आनी सामाजीक निती खातीर ताळो करच्या बरपांक नांवाडला. जावं त्यो कविता, काणयो, लेखनां, नाटक ह्या साहित्याचे दृश्य आविष्कार. स्टॅनी बेळाच्या हर एका कृत्यांनी मनशा हक्काचे सामाजीक समानतेचे धोरण झलकाता.
विषय गजाली आणि गणिताविशी गुंड अध्ययन करची कालेत असच्या त्यांनी बेळाक साहित्या भायर लोक अन्यायाक वळख जावच्या लोकांचो ताळो जावन समर्पण शिस्त आणि प्रायोगिकतेचे व्यक्तित्व जावन वळखता. स्टॅनी बेळाच्या किमू तकले नावाच्या पुस्तकांत हाची झळक जब्बर दिसून येता. 16 काणी वाटापचे हे पुस्तक प्रतिरोध आणि प्रतिभटन म्हणल्या मिटराचेर गुंतला. ह्या पुस्तकांतल्यो काणयो उतरां सुत्रांचो भोर नासता, भवडो मारन नेराय नासता, शिदा आणि सुललीत जावन वाचून वरचे तसल्यो ह्यो एका काळाची नाड पारकून धरच्यांत सुकोंक नात. दायजी प्रकाशन स्टॅनी बेळाचे हे पुस्तक लोकार्पण करच्याक भोवसड अभिमान पावता. तर मगोच्यानो ह्या कार्याचो प्रमुख तशेंच फाटल्या 25 वर्सांनी आमी बळोवन आयिल्लो हो एक आमचो दायजी संप्रदाय. कार्याचो प्रमुख तशें मानाचो वांटो दायजी साहित्यीक पुरस्कार प्रदान. फाटल्या 25 वर्सांनी 23 जाणांक दायजी साहित्यीक पुरस्कार फावो जाला आनी आज 24th पुरस्कार फावो जाता मनादीक बाप प्रशांत माडता यसचे. ह्या तांच्या साहित्यीक वावराची एक मोठी झळक आमी आता पळोवन येवया. बाप प्रशांत माडता जेजवीत हांकां 2025व्या वर्साचो दायजी दुबय साहित्य पुरस्कार. बाप प्रशांत माडता 1947 इसवेंत दक्षिण कन्नडांतल्या सुळ्यांत अलेक्झांडर आनी मागदलेन माडता हांकां 11वें बाळ जावन जल्मलो. बाळपणार शिकपांत विशेष हुशारकाय दाखयल्ल्या तांकां कुटुंबादारांच्या प्रेरणांच आनी घरांत असलेल्या देवभक्तीच्या वातावरणाक लागून धार्मीक जिणेची वोड आयिल्ली. शिकपा संदर्भारस विशेष वाचची सवय आसल्या तांणी सवकास बरोवंक धरतना मुखार ते कोंकणी आनी कन्नड साहित्यांत एक जैत रूख जावन बदलतले म्हणलें कोणेंच चिंतूंक नातलें. बाप प्रशांत माडता हांची येदोळ कोंकणींत 6, कन्नडांत 8 आनी इंग्लिशांत 2 पुस्तकां प्रगट जाल्यांत. डिक्शनरी विभागान पडची कन्नडा आनी कोंकणींत 3 पुस्तकां प्रगट केल्ली कीर्त तांची. भाशेवयल्या संसोदा खातीर आनी साहित्यांतल्या देणगे खातीर फावो जाल्ल्या पुरस्कार प्रशस्त्यांची व्हड शिंकळस बाप प्रशांत माडताच्या नांवा मुखार गुंतयेत. टायम्स ऑफ इंडियान आपल्या 2008 इसवेंतल्या वार्षिक अंक्यांत 50 पायोनियर्स ऑफ चेंज ऑफ इंडिया म्हण बाप प्रशांत माडतांक हो लायिल्लें आसा. राज्य मट्टाची कन्नड राज्योत्सवा प्रशस्ती, प्रतिश्ठीत संदेशा प्रशस्ती, FKCA लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड बाप प्रशांत माडतांच्या साधनाच्या कुरोवाचेर बसयल्ल्यो आसात. तांची कन्नडा दिसाळ्याचेर फायज जावचे, चकित चित्ता आनी राखणो आनी उजवाडपत्रांनी फायज जावची वल्ली पद्राप म्हणली हफ्त्याळी अंकणां वाचप्यांमध्ये चड खायस आसची अंकणां मुन्ना वाडल्यांत. उजवाडपत्रार फायज जावचे चे 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 तांची आनी एक फामाद बरपा शिंकळ. ह्या भायर ह्या वर्सा तांचे शब्द संपत्ती म्हणले आनी एक पुस्तक प्रगट जावचार आसा. सान लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थाचे निर्देशक जावन आसतना 7 कोंकणी बुकांच्या प्रगटणेक मुखेलपण दिल्ली कीर्त तांची. साहिती आनी भाशेचो संशोधक मात्र न्हय आसता लोकांमोगाळ शिक्षक, उलोवपी आनी शिकपा संस्थाचे आडालतेदार जावन बाप प्रशांत माडतांनी विशेष कीर्त आपणायल्या. असल्या महान व्यक्तित्वाक दायजी दुबय आपल्या रुपयोत्सवा सुवाळ्याचो वार्षिक साहित्य पुरस्कार अर्पण करूंक अभिमान पावता. आता आमी आमच्या सैऱ्यांक आमी वेदीर आमंत्रीत करूंक भोवसड खुशी पावता. आयच्या कार्याचे सैरे जावन आसात. पयलें जावन मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो, रेक्टर सान जुजे सेमिनरी जप्पू, मानेस्त मायकल डिसोजा, विजन कोंकणी प्रायोजक आनी अनिवासी उद्यमी आनी आमच्या दायजीचे वडयेक अभिमानी तशेंच आमकां एक सपोर्टर्स.
तिसरें जावन आमचो आनी एकलो आमच्या मोगाचो तशेंच आमकां केदाळाय सपोर्ट करचो मानेस्त जोसेफ मटायस मॅनेजिंग डायरेक्टर मेरीट फेड सिस्टम्स दुबाय सेंट मेरीज इगर्स दुबाय SMMC कोंकणी कम्युनिटीचो कोऑर्डिनेटर एक बरो गावपी पोशक तशेंच कोंकणी मोगी हांव ह्या आमच्या सैऱ्यांक हांव आमच्या स्थापक सांद्या लेगी फाउंडर्स मेंबरा लेगी विनंती करतात आनी दया करून वेदीर आपण हाडूंक हांव विनंती करता. दायजी पुरस्कार विजेत मनादिक बाब प्रशांत मारता हांकां दायजी मंगळूर घटकाचो अध्यक्ष प्रवीण तावरो हांचे संगी सर्व दायजी संघटा मेळोवन पुरुषांवार दामस्काच्या सत्रेर बेंडा नादान गौरवार वेदीर हाडटना आमी सर्वांनी उबे रावन ताळयो पेटोवन तांकां गौरव दिजे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. आता आमचे दायजी साहित्य पुरस्कार फावो जाल्ले मनादिक बाब प्रशांत मारता आपली मनाची बसका स्वीकार करतात आणि आमी आता हांगा पुरस्काराचो वांटो आमी आरंभ करता. पयल्यान पयले हांव उपकार मागता विन्सिपिंटो आंजलो हांच्या लागीं मानपत्र वाचूंक. दायजी दुबाय एमिरेतांतल्या कोंकणी बरोवप्याचो एकतार. मानपत्र कोंकणी साहित्य शिकप संशोधन मान देणगी दिल्ल्या फादर प्रशांत V. मार्ता SJ हांकां दायजी साहित्य पुरस्कार 2024 भेटोवंक व्हरतो अभिमान पावता. लेखक जावन साहित्य जावन कोंकणी भाशेंत व्यंग्य तशें हास्य प्रकार गिरेस्त केल्ल्या खातीर तशें कोंकणी पिकोळी कोंकणी तेसार असले मान शब्दकोश रचून कोंकणी भास बळवंत केल्ले खातीर अध्यापक जावन विद्यार्थी थंय साहित्याची अभिरुच किर्लात घालून युवजनांची विचारवंत फौज बांदून हाडिल्ल्या खातीर आनी प्राचार्य जावन महाविद्यालयांत कोंकणी शिकपाक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर सान लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थेचो डिरेक्टर जावन कोंकणी भाशेच्या साहित्याचो तशेंच 2008व्या वर्सा इंडिया टुडे इंग्लीश नेमाळ्याच्या बदलावाचे 50 भारतीय परवर्तक सन्मानाक पात्र जावन कोंकणी लोकांचो स्वाभिमान वाडोवंक कारण जाल्ल्या खातीर रुपये 75,000 यांनी यादस्तिका सवे हो मानपत्र तांकां दिला. डायन डिसोजा संचालक दायजी दुबाय प्रवीण तावरो संचालक मंगळूर घटक फेब्रुवारी 8, 2025. पयल्यान पयले हांव उपकार मागता हेमाचार्या लागीं फुलां दिवन मान करूंक हांव विनंती करता. प्रशस्ती विजेत मनादिक बाप प्रशांत मार्ताक फुलां दिवन मान करता हेमाचार्या. मानपत्र अर्पण करतात मानेस्त मायकल डिसोजा तुमचे उपकार मागता मानपत्र दिवन आमचो गौरव आमी पाटयचे म्हणून. रुपये 75,000चे चेक हस्तांतर करतात मानेस्त जोसेफ मटायस तुमचे उपकार मागता दया करून ही ऐवजाची चेक तुम्ही हस्तांतर करीचे म्हणून. उडासाची यादीस्तिका दिवन मान करतात मनादिक बाप रॉनी सेरावो तुमच्या लेगी विनंती करता आमच्या प्रशस्ती प्रदान मनादिक बाप प्रशांत मार्ताक तुम्ही उडासाची यादीस्तिका दिवन मान करीचे म्हणून. देव बरें करूं फादर. शॉल पांघरून सन्मान करता मेल्विन रॉड्रिगस. शॉल पांघरून सन्मान करूंक विनंती करता मानेस मेल्विन रॉड्रिगसा लागीं. देव बरें करूं मेल्विन. दायजी तर्फेन उडासाची काणीक दिवंक हांव उपकार मागता मानेस्त वॉल्टर नंदळीके लागीं दया करून वॉल्टीन उडासाची काणीक दिवन मान करीचे म्हणून उपकार मागता.
देव बरें करूं. आणि खंडित जावन मोगच्यानो आज आमचे सगळे पुरस्कारान विजेत जाल्ले मनात एक बाब प्रशांत मारता येस जे तांची बोगणां जरूर आसतलींच आनी ती बोगणां ताणें आमचे समोर वांटून घेवंक हांव तांचे लागीं विनंती करता. दायजी दुबायचे संचालक न्हू सर, स्टेजरच्या सर, महान व्यक्ती न्हू, मानेस्ता न्हू, मानेस्तिनी न्हू. आज आमी निजा की म्हज्या साधना विशयांत सेलेब्रेट करचे न्ही, होगळीक विचारचे न्ही. हांवें आज उलयचे दायजी दुबायचें साधन ताणें कितें केलां ह्या विशयांत आमचेच मानेस्त मेल्विन रोड्रिगसान एक सोबीत कवन बरयलां. ह्या रेल्वेन आमकां स्वास दिला, ह्या रेल्वेन आमकां स्वास दिला. आमी हाचो परतून परतून उडास केले गल्फाच्या दुबायच्या रेल्वेन आमचे समाजीक कितें केलां त्या कवनान ते म्हणटात ह्या रेल्वेन आमकां स्वास दिला, ह्या रेल्वेन आमकां मांस दिलां, दुबळ्यांच्या हाडांक मांस दिलां ह्या रेल्वेन आनी आमकां स्वास दिला. ह्या भुंयच्या थळार तेला झरी वळटात, गल्फाच्या भुंयच्या थळार तेला झरी वळटात. त्या तेला झरीच्या तावन थोडे थेंबे जमोवन हांगा गुलोब फुलतात. तांचे थोडे थेंबे आमच्या लोकांनी थंय वचून जमोवन हांगा धडले वरवीं, आमचे संघ संस्था धडले वरवीं, आमच्या दुबळ्या भुरग्यांक धडले वरवीं हांगा गुलोब फुलतात. हांव तातूंत एक गुलोब. आज म्हाका ताणें उलयलें कितलीं आमचीं भुरगीं गुलोब जाल्यार कांटे आसले गुलोब केल्ले दायजी दुबायच्या तांच्या कामा वरवीं, तांच्या गामा वरवीं तांणी ते थेंबे थेंबे जमोवन हांगा धडल्या वरवीं आमची सकयल समाज ग्रेस्त केल्ली ह्या दायजी दुबायच्या सहकारान. आमची समाज विचित्र जावन आसा, त्या विशयान एक 2 उतरां उलयचें म्हाका. आमचे समाज मायग्रंट समाज, मायग्रंट कोडयाळ आमच्या सिटीक एक नांव गे 9 नांवां आसात म्हज्या प्रकार. इंग्लिशांत मँगलोर म्हणटात, कोंकणींत आमी कन्नडांत मंगळूर म्हणटात, कोंकणींत कोडयाळ नाजाल्यार मंगळूर म्हणटा, तुळूंत कोडयाळ म्हणटात, कुडला म्हणटात, संस्कृतांत हॉटेल मंजलार तें नांव, आनी तुळूंत बुरशा कवडलागी कुडलागी काल म्हणटात. अशीं वट्टूक 9 नांवां आसात कोडयाळाक. आमच्या गांवाक एकच नांव न्ही, इतलीं नांवां. आमच्या सगळ्या समाजांतच एक उदकांत एक थेंबो थेल गेल्यार कशें तें विस्तरता गी, शिंपडटा गी. बोकडेचे बिट्टे कशे शिंपडटात गी, एकच कडेन आसना गी, तशें आमचो समाज हर एकांत शिंपटून गेल्या पयले तावन. आमची भास कोंकणी भास, आमी सकयल कोंकणी मात्र उलयना. आतां तमिळ जाल्यार तमिळ मात्र उलोवचें, केरळाचें मात्र उलयता. आतां आमी कितल्यो भासो उलयचे. हांगा थावन पणंबूरूक वचचें जाल्यार आमी कितल्यो भासो उलयचे. कन्नडा उलयचे, बस कंडक्टर कन्नडा उलयता, तुळू उलयता, कोंकणी उलयता, थोडे फावटी तामीळ उलयता, कितल्यो भासो उलयता. आमी थोड्या फावटी 7 वरां उपरांत इंग्लीशूय उलयता. इंग्लीश उलयना, इंग्लीश सोडटा. कितल्यो भासो हर एक कोडयाळ घरा 5-6 भासो म्हणून खंडीत. आनी गेल्ले कडेन ती भास बॉम्बे गेल्ले पुरो मराठी भाशेक आमी शिकतात. ती आमची विशेशता. आमी शिंपटून गेल्या थंय जावन आमकां एक सृजनात्मक भावना येयली. भास मात्र न्ही. आमी कशें इंग्लीश उलयता, कोंकणी बरोबर बसून उलयता. रूखದಲ್ಲಿ चढ ಬೇಡ निसारुತ್ತದೆ. रुखार चढ नाका, निसरता. कन्नडांत तशें सांगता. पणस पिकल इल्लो
पणूस कोणांगी कशें आमी सक्कट बसो बरसून आनीक बस सक्कट बरसून उलोवची शिंपडली आनी आमच्या मंगळूर समाज हांगा तावन तशें पयस गेल्ल्याक एक कारण गोताचें तुमकां आजाप जावं पुरो हाका कारण कितें गे म्हण कितें कारण आमचो लोक कुडियाल तावन पोटली सटली बांदून भायर गेल्याक उल्लालचे सांको 1905 तो सांको बांदलो त्या सांक्या वरवीं एलोशियस कॉलेजीन शिकले सकट आमचे क्रिस्तांव हांगा जॉब ना म्हणून उद्योग ना म्हणून त्या सांख्यात हांव ट्रिची गेले चेन्नई गेले मागीर आतां ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड कॅनडा खंय खंय संवसारांत पावल्यात सुरू जाल्लें त्या ब्रिड्जा वरवीं आमचो लोक मायग्रेंट जावन कितें पुरो जालें त्या लोकांक भासी तशीच विविध भासो विविध गांव विविध नांवां अशें आमी इशीन तिशीन आसा ह्या आमी मस्त स्टडी करूंक आसा हाचे विशयाचें विश्लेशण चलोवंक आसा एकच कडेन आमी नातल्या वेळार दुसऱ्या कडेन आसल्यान आमचे समाज ग्रेस्त जाले गी और आमचे समाज सृजनात्मक क्रिएटीव जाले गी भौशा क्रिएटीव जाले देखून आमचो लोक मस्त क्रिएटीव लोक जावंक हें पुरा कारण म्हणून बघता म्हाका आज पयल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं फादर दाई जिदूबाई साहित्यिक पुरस्कार 2025 तुम्ही स्वीकार केल्ल्या सुवाळ्यार आम्हा समेस्त तर्फेन तुमकां परत उल्हास पाठयता आनी तुमच्या मुखल्या साहित्यीक तशेंच तुमच्या मिसां वावरांत तुमकां सर्व बरें मागता हांव देव बरें करूं मोगोच्यानो आमी आतां आमच्या वेदी कार्याच्या अखेरेच्या हंताक येवन पावल्या आनी चड कार्य ना ताच्या फुडें उपकार मागता वॉल्टर डिसोजा आमचो मॅनेजिंग डिरेक्टर दायजी वर्ल्ड मिडिया प्रायवेट लिमिटेड हांणी येवन आमकां सर्वांक उद्देशून 2 उतरां उलयचें म्हणून हांव विनंती करता प्रशस्ती प्रदान कार्य दाई जिदूबाईच्या हर एका वर्साच्या कार्याचें एक प्रमुख आकर्षण आज उडास येता आदल्या शेकड्याचो म्हळ्यार 1999 गे आमचे 1999 दाई जिदूबाईचे सुरवातेचे पयले कार्यक्रम दुबयच्या प्रेसिडेंट हॉटेलांत एका ल्हानशा हॉलांत जाल्ले आनी तांतू हांगासर आशिल्ले त्या कार्यक्रमाक 26 इयर्स पयले कितले जाण आशिल्ले गुतना कोणी आसा जाल्यार ताका नातोयर घाला मार्क डेनिस आसा मनोहर पैस आसा वॉयलेट आसा कॅनडा जावन आयल्यान ती यस विन्सेंट आसा थोडे तरी आसात म्हणली खुशी आनी आज 25 वर्सां संपोवन मुखल्या वर्साक पांय तेंकतना एक विशेष अनुभव एक विशेष तृप्ती आनी हांव सांगता ह्या 25 वर्सां संपयची जाल्यार ताका एक कारण एक मनीस कारण आसता हर एका संस्थ्याक एक मुखेली आसता हर एका संस्थ्याक एक सकत आसता हर एका संस्थ्याक एक आवाज आसता आनी दाईजी दुबाय ह्या संस्थेच्या यशस्वेचो आवाज सकत आनी व्यक्ती आसा जाल्यार डायन डिसोजा मुखामार आज हांव तुमचे लागीं एक रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हळ्यार एक माइलस्टोन आमी सेलेब्रेट करतना पावतना तुमी जर तर क्रिकेट स्टेडियमांत आसल्यार 50-100 रन मारल्यार उठून व्हडा आवाजान ताळयो पेटयतात आज हांगासर आसल्या सगळ्या लागीं तुमच्या लागीं म्हजी कल्ती विनंती एक घडी भर उबे रावया जोरान ताळयांच्या आवाजान डायन डिसोजा तांचे संस्थापक आनी सगळ्या कोंकणी समाजाक आमी अभिनंदन पटया देव बरें करूं देव बरें करूं आज म्हाका हांगासर सडी उलोवंक ना कित्याक 25 वर्सांची ती डॉक्युमेंटरी आमी सगळ्यांनी पळयले आमचे अचिव्हमेंट कितें म्हणून सांगलें पूण आज म्हाका एक खंत आसा आनी मुखार कितले कोंकणी लेखक आनी कवी जल्मोन येतात दाईजी दुबाई मुखल्या 25 वर्सांनी खंय पावत कशें पावचें खंडी जावन मुखल्या दिसांनी एक नवें जनरेशन हाचो कितें म्हणटात दिवो काणगोन मुखार चलतलो पूण हाका तरणाट्यांनी भुरग्यांनी नेक्स्ट जनरेशन जे कितें आसा तांणी
कोंकणी थंय आसक्त दाखोवची गरज आसा, तांणी साहित्य थंय आसक्त दाखोवची गरज आसा, तांणी संस्कृती थंय आमच्या कोंकणी संस्कृती थंय आसक्त दाखोवची गरज आसा. ह्या दिशेन आज जायते मलगडे हांगासर आसात, आवय बापूय आसात. एक घडी भर दयाकन चिंता कोंकणीच्या भविश्या खातीर खंयचीय भास तुम्ही उलया, खंयच्याय भाशेन काम करा, पूण कोंकणी भाशेक घरांत आनी खंयसर साध्य आसा थंयसर एक अवकाश दिया. आज इतली खुशी जाता आमचे सांगता उण्यार उणे 60 to 70 60 तावन 70 धाकटुलीं भुरगीं आसात, ती सगळीं हांगासर कोंकणी गायनां गायतलीं. हांगासर सगळीं सांगता मेळून एक निरंतर गायन गायतलीं. आनी तो संकेत आमी आज कित्याक दिला की म्हळ्यार दाई जिदूबाई मुखल्या दिसांनी असलीं भुरगीं, असले तरणाटे दाई जिदूबाईचे हेंकां मुखारसून वेतलेत म्हणल्या बरवशान आमी हे मॅट काडला. आनी तुमी चिंतूंक पुरो, ऑक्टोबरांत गेल्या त्या ऑक्टोबरांत दुबायंत 25th एनिवर्सरी आमी व्हडा दाबाजान दुबायंत केल्ली. आनी हांगासर करची गरज कितें म्हणून गरज हीच कित्याक म्हळ्यार कोंकणी आमचो मायगांव हांगासर कोंकणी उदेल्ली आनी हांगासर आनीक मुखार वाडोवन वचचे. देखून दाईजी दुबाई तर्फेन तुमच्या सर्व लागीं इतलेंच उपकार मागता की मुखल्या दिसांनी आमचें हें काम मुखारसून वचचें आनी ताका आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या भुरग्यांनी कांद मारीचे म्हणल्यार एका कलत्या मागण्या सोवें, कलत्या विनंते सोवें हांव तुमकां उलो दिताना फाटल्या 25 वर्सां तावन तुमी हर एकल्यानी आज हांगासर कोणाचेंय नांव काडना, कोणे पुरा खंयच्या संघ संस्थान जावं दी, खंयच्या उद्यमीन जावं दी, खंयच्या मोगीन जावं दी, खंयच्या कलाकारान जावं दी, आमकां तेंको दिला की तांकां आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी कोंकणी उरोवन दी आनी कोंकणीचो बावटो उबोवन दी म्हणून अशें येता. देव बरें करून जय कोंकणी, जय हिंद. तुमकां ह्या वेळार एक संगत सांगूंक आशें येता. आज धन्यवाद समर्पण दिवंक मुखार येवन जावन आसा मानेस्त डायन डिसोजा. आनी हांवूय हे दाई जिदूबाई आरंभ जाताना पयल्या वार्षिकोत्सवान आज पर्यंत आसा. आनी हांवें पळयल्ल्या प्रकार पयल्या दिसा सावन फोरमचे 25वे कार्य दुबाय जालो आनी हर एका कार्याक धन्यवाद समर्पण व उपकार आठवणी केल्ले आमच्या डायन डिसोजानूच. आनी आज हे कार्य तो हांगासर तुमच्या मुखार चलोवन व्हरतलो. डायन तुवें मुखार येवचें. हांगासर हजर जाल्ल्या सर कोंकणी परजेक म्हजे प्रणाम. मगच्यान एक ह्या कार्य करूंक आमकां थोड्यांनी कुंभ केल्या. पयल्यान पयलें रॉन कॉर्पोरेशन एक संस्था ताचो वावर मंगळूरांत चलता जाल्यार गांवांत चलता जाल्यार फाटल्या 7 वर्सांनी ताणें गल्फांतल्या आमच्या वावराक देगो दिला, साकार दिला. ताका ताचो उपकार बोडटा. आनी रॉन कॉर्पोरेशन रॉन मोंतेरो ह्या ताचो प्रतिनिधी हांव चिंता हांगासर आसा जोएल क्रास्ता. ताणें दयाकन मुखार येवचें. उपकार मागता मानेस्त वॉल्टर नांदळ्ळीके तुवें ताका मोगाची काणी दिवन ताचो उपकार बोडचो. तशेंच मायकल डिसोजा आनी एक व्यक्ती उद्यमी कोंकणी मोगी ह्या संस्थेचे एक बलिश्ट बोर्ड म्हणून सांगयत. फाटल्या 7 वर्सांनी आमकां ताणें सांगात दिला, आदार दिला आनी आमच्या पार्टा पुडल्या. ताणें आयच्या कार्याक आमकां कुमोक दिला. विजयन कोंकणीचो रुवारी दयाकन मानेस मायकल डिसोजान वयर येवचें आनी आमची मोगाची काणी घेवची. MCC बँक आनी दाई जिदूबाईचो संबंदी बारी पोरनो. फाटल्या 7 वर्सां जावन आमचे अकाउंट MCC बँकांत आसचें आनी आमचे पुरा चॅकां तुमी पळयतात MCC बँकाच्या नांवार आसात. तांणी आमच्या कार्याक सहकार दिला. ताचो चेअरमॅन जर तर हांगासर आसा जाल्यार अनिल परमाय ह्या कोणी तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जाल्यार तांणी मुखार येवन हांगासर गौरव काणी मागता. बेंदूरच्या विकारांक उपकार बोवडना जाल्यार म्हजी सूख जायत कित्याक म्हणून सांगल्यार हे कार्य करून तांणी मस्त सोडतोड केल्या आनी आमकां सुदर्शन वेला हे विगार हांगासर आसात जाल्यार विक्टर डिसोजा फादर विक्टर डिसोजा ह्या तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणी आसा जाल्यार तांणी दयाकन मुखार येत. कोंकणी नाटक सभेचो डॉन बॉस्कोलो मुखार बोडटा. आमच्या कार्याचे रिहर्सलां करूंक तांणी आमकां मस्त कुमोग केल्या आनी आमकां बारीक बऱ्या तरान तांणी सांबाळ्ळां. त्या खातीर फादर रॉकी डिकुन्ना कापुचीन ह्या कोणी तांचे प्रतिनिधी आसात जाल्यार दयाकन तांणी वयर मुखार येत आमचे दोन गौरव काणी घेत. तशेंच गल्फाचे आमचे थोडे तैनोन हांगासर येयल्यात ज्यो आमच्या कार्याक सडवत वांट्यांनी सांगात दिवचे. आमच्या मध्ये आता जेम्स मेंडोस आसा दयाकन मुखार येवचें. तशेंच नेल्सन रॉड्रिगीस आसा दाईजी ट्रस्टाचो सांदो ताणें मुखार येवचें. तशेंच मार्क डेनिस डिसोजा आसा आमच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी आमकां जायतो आदार दिल्लो दयाकन तुवें वयर येवचें.
दिनेश कोरिया आसा आमचो संतो आनी उद्यमी ताणें मुखार येवचें. रॉनी फेर्नांडीस आसा गल्फ लॉन्ड्रीज तो ह्या कार्या खातीर आयला ताणें वयर येवचें. तशेंच रॉनी मेंडोन्स आसा आनी एक आमचो संगाती तो ह्या कार्या खातीर हांगासर आयला ताणें मुखार येवचें. दायकन एकबुट्यांक सुमेस्तांक ताळयेचो सहकार दिया. हे पुरो व्यक्ती ह्या कार्या खातीर दुबय दोन गांवांक आयल्यात. देव बरें करूं. वॉल्टर अखेर करतना हे संस्थो सुरवात जाल्लो सेजन रेस्टॉरंटांत मला दिसता फ्रँकी डिसोजा ताजो उडास काडटा आनी देवादी निलन्स काद्री कितलीं वर्सां ताणें आमकां ताजे इस्काल आमची मिटींग करूंक आमकां सहकार दिल्लो आनी ताच्या कुटुंबाचो उडास काडटा. तशेंच सर कोंकणी परजेसो तुमचो सुमेस्तांचो परत हे उडास काडटा. आमचो आनी तुमचो संवाद आसन दुरो कोंकणीचें बरें जावन देव बरें करूं.